Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. 25 जूना मेरेन गोंयांत घोग्यांनी पावसाची शक्यता. हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. पहिल्याच पावसान म्हापशें पालिकेच्या पावसा पयलींच्या कामाचेर प्रस्न निर्माण केलो. उटंगराच्या पावसाक लागून मार्केटात उदक साचून राविल्लें. ह्या प्रकाराचेर म्हापशेकारांनी तिडक उक्तायल्या. ऐकात. आज म्हापश्यान अशी परिस्थिती आहा मार्केटान की पूर्ण उदक भरिल्लें आसा फक्त अर्दा वराच्या पावसान आनी हाची पूर्वकल्पना आमी टुगेदर फॉर म्हापसा तर्फे ऑक्टोबरान म्युनिसिपालिटीक दिल्ली आनी तांकां निवेदन दिल्लें आनी तांकां सांगिल्लें की सगळी जी गटरां आसा ती क्लीन करा. त्या भायर म्हापशेचोच एक सायंटिस्ट रिनोन सायंटिस्ट ताणें रिपोर्ट तयार केल्लो की जे नॅचरल फ्लो उदकाची वाट आसा ती सुद्दां थंय ब्लॉक जाल्ली आसा म्हणून यार्डा कडेन. आज पूर्ण म्हापसा मार्केट आसा तें उदकान बुडलां अर्द वराच्या पावसान. सो हांव म्हणूंक सांगूंक सोदता की हे सिर्फ झाकी है, अभी पूरी बारिश बाकी है. ही कुठलेन हे जालें न्ही? ना 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 ही बुडल्या ती बुडल्या. मागीर होते फुडें तूं वचची न्ही जाल्यार हे ती शॉप आसा शिंदे कार्यकार ती शॉप आसा ती सगळी बुडल्या. आनी कितें जाला हांगा सिवेजीच्यो घाणी मारता. दुसरे वटेन आमदार जोशुआ सांगता पालिकेची टीम खंय रात दीस वावुरता. थंय बस स्टँडा कडेन रस्तो वयता तो थंय गटारांनी येदी व्हडली पोती शिरकल्ली ती आतांच निकते काडल्या आनी ती लेवल जी आसा ती थंय देवल्या. ते म्युनिसिपालिटीची टीम पूर्ण आयिल्ली आसा. खंय तरी चोक पॉयंट जे आसा ते पळयता म्हटल्यार तेंच्यांनी आनी काडून घेतले म्हणून अशें सांगलां. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून वास्को तशेंच मांगोर हिल वाठारात लायटीच्या वायरींचेर झाड पडिल्ल्यान वीज पुरवण बंद. काल रातचे एक झाड एक खूप पोन्नें झाड पडलें आशिल्लें तें पडलें आनी तें पडना फुडें आमी चारूय ट्रान्सफॉर्मर्स बंद केल्या. ऑलरेडी बंद जाल्ले आसा. सो दॅट आनी तें झाड आतां कशें आसा खूब कडेन झाडां पडिल्ल्या कारणान ताजो हें मातशें लेट जालें. सो आतां आमी तें क्लियर करता दोनी झाडां.